हर एकले तांचे तांचे पण आसा. तशें म्हणटा आसतना देव पक्षपात करिना. कित्याक तो खंयच केन्ना ताची भुरगीं जावन म्हाका आनी तुका विसला ताणें सर आमकां बरें केलां, बरें करीत आसा तो. हे तुमकां सगळें समजलें मूं विचारलें जेजून आनी होय म्हूण जाप दिली. तेच सवाल हांवें तुमकां विचारल्यार तुमकां समजलें मूं? हय खंडीत भाई म्हणटा तुमी, पूण काल समजलें ते एक क्वेश्चन न्ही गे. मातेवाच्या वांजेलांत ह्या दिसांनी ताच्या ओपारी आमी आयकत आहोत. 7 ओपारी आनी आयची एक अखेरीची ओपार. तशी ओपार कित्याक सांगता म्हूण थोड्या फावटी जेजून शिकोवन दिल्या ओपारीन कित्याक उलयता तो म्हणून. कित्याक सीदा सांगल्यार समजूंक गेलें कसो जालें दृश्टांत इल्ली काणी गिणी सांगल्यार ते कशें मतींत उरता. नाजाल्यार हांव ए टू झेड देवशास्त्र विशयी उलोवन जाल्यार जेजू अशें म्हणटा तशें म्हणटा अशें म्हणटा तशें म्हणटा कितलें मती वता कळना. पूण एक ल्हान काणी सांगील आनी एक जोकर आनी कितें तें इल्लेशें मतींत उरता. वेतान इल्लो संतोश भोगता देवाच्या भितर लिखे लागला म्हूण कळये. तशें समजता समजना तें म्हाका सांगूंक जायना. हर एकल्यानी तांचे तांचे जिवितांत पळोवंक जाय. पूण मगचे न्हय ही एक ओपार इल्लें अवलोकन केल्यार सगळें म्हणटा विचारल्यार हे प्रांत काळ्यार फादर देवाची जर्ती करची एक ओपार म्हणून. वय जर्ती करूंक पुरो हांव न्हय म्हणना, पूण ताच्या की चड एक मापान आमी एक आमचे रितीन वरोवणी केल्यार ही एक ओपार आमकां देवाच्या मोगाच्या विशयान सांगता चड आनी चड. कित्याक देवाच्या मोगा मुखार ताचें एक जे पक्षपात ना. कित्याक झाड म्हळ्यार खाली दर्यांत उडोवचें झाड म्हूण आमी चिंतल्यार आनी ती मासली बरी आनी तांचो पाड मासली म्हूण आमी दर्यांत आसा मात म्हूण चिंतल्यार हांगासर आमकां समजना म्हणून अर्थ. झाड म्हळ्यार हो संवसार म्हूण चिंतयेत आमी आनी आमी सर तरांची मासली म्हणयत. कित्याक एकच तरेची मासली ना कशी दर्यांत, तशेंच एकच तरेचे मनीस आसात गी ह्या संवसारांत. हांगासर एकाच तरेचे आसा ते कोणी. हर एकले तांचे तांचे पण आसा. जशें म्हणटा आसतना देव पक्षपात करिना. कित्याक तो खंयच केन्ना ताची भुरगीं जावन म्हाका आनी तुका विसला ताणें सर आमकां बरें केलां, बरें करीत आसा तो. पूण तें बऱ्यांतलें बरें समजून जाका आमी प्रत्युपकार ह्या प्रतिजिणी जे ते काम मुचे. आतां पयली ओपार 7 ओपारीं पैकी ओंप्याची ओपार आसा. आतां ओंपी म्हळ्यार कोण? आतां इल्लें म्हणी तुमकां समजणी आसा. गाद्या या इल्ले सागोळी या कितेंय जावं रांदोय कितेंय तुमी करता तुमी पळयलां. आनी प्रत्येक थंय गाद्याचे निरोप घेतल्यार खंयचो ओंपी गाद्याच्या मेरेर गी कडपा सुवातेर गी या खंयच्या म्हणटा खांट्या सुवातेर गी बी ओंपता गी. आतां तुमी तुमकां एक बी दिल्यार ओंपा म्हळ्यार तुमी खंय 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 वचून ओंपता ते या इंटरलॉकाचेर कोणी बी ओंपता ते ना. खंय ओंपता आमी? बरो जागो सोदता, बरी माती सोदता, बरो गादो जाल्यार बात जाल्यार गादो बरो तयार करता. मागीर आमी वचून रायता या आमी बी ओंपता. तशें ओंपता आसतना 1-2 मेरेर पडोवंक पुरो, पूण चड पडना खंडीत. कित्याक आमी इतले कॅल्कुलेटीक पळय गे न्ही. पूण हो ओंपी दुसरो टायपाचो ओंपी. हो ओंपी जावन आसा देव ह्या देवाचो पूत. ताका पक्षपात ना. तो सगळ्यांनी ओंपणून दिता ताचे वर्तेपण ते. कित्याक ताचें थंय पक्षपात ना. ताका सगळे कस. पूण ओंपता आसतना ती कसली माती ती हांवें चिंतची जाय. आतां आयची ओपारी आमी संवसारान आमकां दिला देवान. आमकां बौतीन दिला, आमकां सॅक्रामेंट दिला, आमकां तसो शब्द दिला, पुरो दिला. पूण विंचण म्हजी. कित्याक आमचो देव म्हज्या आनी तुज्या स्वातंत्र्या बिलकूल आडकाल हाडिना, आड येना, तो फोर्स करिना. पूण तो स्वातंत्र्य दिता. ह्या स्वातंत्र्यान आमी विसवण करची. म्हाका बरी मसली जावयेत, पाड मसली जावयेत. पूण बरी मसली जाल्यार आमी देवाक महिमा हाडटा. पाड मसली जाल्यार काल जाता म्हाका कळयता. ती ओपारेच्या केर म्हणटात विंचवण जाता देवा थंय. देव विंचवण करता. पूण विंचवण करतना ताची काकोट आगत दी. ताच्या खातीर म्हाका कोणाक सांगूंक जायना तूं अशें केलां, तूं यमकोणाक येता, तूं उज्यान आसा. ना 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 ना.
आमचो देव तसो केल्लो जाल्यार आज आमी हांगा आसतना तुमी आसूंक पुरो कोणना, कित्याक तुमी लिबागेन चड जावं पुरो म्हज्या की म्हाका कळीत ना, पूण हांव खंडीत आसतना हें म्हजें चिंता. तशें म्हणटा आमी देवाच्या उतराक फाळो दिवंक जाय. देवान आमकां बरें करता जाल्यार त्या उतरान तरी आमी कितें इल्लें बरें करयेत, कित्याक देव खंडीत आमकां उणें करिना, पूण आमकां चड बेसांवां दिता. पूण ती बेसांवां कसली आमकां दिता ती आमी नियाळ करचो. देवाचें उतर आमी वाचता आसतना तसो इल्लो नियाळ करचो. कितें जेजू म्हाका तुका सांगूंक आशा येता तें इल्लें मतीन दवरूंचें. म्हणजे तें कितें उणेंपण आसा जाल्यार जाता तितलें आमी काडूंक प्रयत्न करचें. ह्या विशयांत नाका जाल्यार चिंचे, नेगेटिविटी, ते हे पाड ताचे डांत बोगसाणे ते पुरो ल्हान सांगता आमच्या देवाच्या उतराक पाळो दिवंक आमकां कुमो करिना. चड आनी चड आमकां सामी तें सांगटात, आमकां सामका चड आनी चड इराराय बेजाराय पुरो येता कळटा हांव न्हू. जेजू आमकां कोण आहाय की इराराय दिना, बेजाराय दिना. कित्याक तो एकच सांगताने येया म्हजे सची तुमी समेज कश्ट जातले ना, वचन वयतले ना, हांव तुमकां दिता विशय. तसलो जेजू म्हाका आनी तुका आमी रडून रावय, रडोंक पुरो आमी आमकां इल्लें कश्ट येता, आमकां रडप येता, कित्याक एका तरेचें इमोशन म्हाका आनी तुका आसा. पूण तातूंत आमी रावचें न्ही, कित्याक आमचो जेजू आमकां हात दिता. तो बिलकूल हात सोडिना आमचो, आमी जाल्यार सोडूंक पुरो ताका, पूण तो सोडिना. आनी हें जावन आसा म्हजें आनी तुजें हें बरेंपण जेजूतीन दाखोवचें. तर दर्यांतल्या मातशें वयल्यान आमी भिवचें नाका. आमी सकट बरी जावंक प्रयत्न करता, बऱ्यांतलें बरें जावंक अशें आसा आमकां. पूण अशे वेळार कितलेशे इल्लेशे कांटे आसात, कित्याक देव सारको तो उगें रावना. तूं कितलो बरो जावंक पळयता जेजू फाटल्यान येता तितलो तुका ओडोवंक पळयता. पूण हांगासर तुजो भावार्थ, तुजें मागणें, तुजो जिंजवार, तुजें प्राजीत हें पूर आमकां उपकारा पडटा. नाजाल्यार कांय करना जाल्यारय आमकां जेजूच्या फाटल्यान हिंग जायना. तर मुगेच्यो बाबा आनी भयणी जेजू परत आनी म्हाका आनी तुका आपयता एकाच एका मोगान ताची खरी भुरगीं जावन जियोंक, ताच्या मोगान जियोंक आनी ह्या मोगान सदांच वाडोवंक आनी हो मोग एकामेका वांटोवंक. तर हे प्रयत्न आमी करया. जेजू बाळक आमकां समेज आदार दिवन दी. आमेन. कुरड्यांक दिस्त दिम या उतरांनी सोम्यानं आपल्याचे मिसांव सुरवातले. पवित्र सभेनं हे मिसांव मुखारून वेले. आमी कर्मेलितांनी 2014 इसवेंत विजन फॉर फ्युचर या नावाखाल दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचे एक योजन सुरवातले. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवये. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी, वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नावां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें.